फोंड्या म्हालांतल्या बोरये बेतोड्या मार्गावेले कणकीवाळ जंक्शन सध्या लोकां खातीर मरणाचो सापळो जाला। ह्या जंक्शनाचेर येरादारी सिग्नलां बसयल्यात। ही सिग्नलां बसयल्ल्यान येरादारीचेर नियंत्रण तशेंच अपघात कमी जातले असो समज आशिल्लो। मात हें जंक्शन अजूनय लोकां खातीर सुरक्षीत नाशिल्ल्याचें दिसून येता। सिग्नलां बसयल्यात खरी, मात तातूंत कांय तांत्रीक अडचणी आसात अशें थळावे सांगतात। ते भायर कांय वाहन चालकूय सिग्नलां मोडटात, येरादारीचे नेम पाळिनात। हाका लागून अपघात वाडपाक लागल्यात अशें थळाव्यांचें म्हणणें। हाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ह्या वाठारांत फ्लायओव्हर उबारचो तशेंच जंक्शनाचेर कायमचे येरादारी पुलीस नेमचे अशी मागणी थळावे करतात। सिग्नल आसा पळय, सिग्नल आसून सुद्दां लोक एवटेन तेवटेन वयता, तेन्ना कितें हांगा एक्सिडेंट जावपाक शक्यता आसा? एवटेन तेवटेन वयता आनी हांगा कॅमेरा बीन ना? कॅमेरा तो पंचायतीचो आनी सिग्नलाक सायडीन कॅमेरा ना, एवटेन कशा वयता? आनी म्हाका सांग, तेजेर नियंत्रण हाडटा जाल्यार कितें करपाचें? वयल्यान पूल तरी तसो करीत न्हू जाल्यार ते मागीर कमी जावंक शकता। वयल्यान पूल म्हळ्यार उड्डाण पूल हायवेचेर आनी हो सर्वीस रोड पंचान सर्वीस रोड दवरपाचो कमी जावंक शकता, जाल्यार अपघात कमी जावंक शकता। ओके, आनी हांगा हेज्यान पयलीं एक्सिडेंट बी जाल्या? आनी हो लायट गेल्यार बंद पडटा सिग्नल? आतां बंद आसा? कशी लायट गेल्या आसतली? कालच्यान बंद आसा? सकाळच्यान। आमी बेतोडा कण्णेवळ हांगा आसा, जे जाग्यार सिग्नल बसयले थंय आसा। बेतोडा हो जो भाग आसा, हो सिग्नल बसोवपाक पयलीं ठरलेलो आसा फोंडा तालुक्यात। आनी हांगा तुमी पळयता की हो जो सिग्नल आसा सकाळ पासून बंद आसा आनी हांगा येरादारी जी आसा ते लोक हांगा येता वयता एवटेन तेवटेन, म्हळ्यार कोणाचो बंधन ना। हांगा सिग्नल दाखोवपाक जावं सिग्नल बसयल्या, हांगा ट्राफीक सुद्दां अरेंजमेंट ना। दुसरो म्हळ्यार हांगा सिग्नलाक CCTV कॅमेरा ना अशें लोकांनी सांगलेलें आसा। हांगा मोठ्या प्रमाणान सद्या तरी ह्या दिसांनी अपघात जाता आनी सिग्नल लायट गेल्यार बंद पडटा अशेंय आयको येता। पूण सकाळीं जेन्ना 7 सुमाराक सिग्नल बंद जाल्ले ते आजून पर्यंत तरी चालू जावना। बाकी दुकानांनी लायट पेट्टा, पूण आजून सिग्नल लायटीक लागून बंद आसा काय कित्याक आसा ते कांय समजून ना। सिग्नल जे बंद आसल्या कारणान आनी सिग्नल आसून सुद्दां लोक हांगा वाहतुकीचे नियम पाळिना। सिग्नल आसून सुद्दां खंयच्या खंय गाडी घालता आनी हांगा अपघाताक आमंत्रण दिता। तेन्ना लोकांनी मागला की ह्या सिग्नल आसा पूण ह्याच हायवेचेर हेजेर वयल्यान उड्डाण पूल घालचो आनी हो जो रोड आसा सिग्नलाचो, हो बगल मार्ग जो आसा बेतोडा मार्ग आनी एवढो तो सर्वीस रोड दवरचो अशी मागणी केल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर बेतोडीच्यान एकनाथ खेडेकर।